check. Test sound. Du want så bra, du må så bra. Du want så bra, du må ski på. Jesus want så bra. Devam Sabah, page 3, A6. Devam Sabah, Tumo Sabah, Devam Sabah, Tumo Shipon, Jesus Am Sabah, Aniyami, Jesus Wostoki. Ami sokliye deva utor ai kotatena ami ek Jesu vostongiye deva utor ai kotatena ami ek Jesu vostongiye Duam sopa tumo sopa Duam sopa tumo shipo Jesus am so po ani ami
Jesu wostongi आमी सोगली बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसांव आसा तें मनांत दवरून आतां आमी मिसान वांटो घेतना आमचो मनोभव म्हणजे एटिट्यूड कसलो आसा? देवा सारको ओ आपलेपणान जियेवपाचो? आपलेपणान जियेलीं की ना आमी खूब फाटी म्हणटा हांव कोत्तां हे भाशेन सगळ्या जाणांक बरें सांगता पूण मागीर करिना. वो आमी म्हणटा करिना पूण मागीर आमच्या मनांत अशें येता ना हांवें करूंक जाय म्हणून मागीर कोत्ता. म्हणून कसलो मनोभव आमी दवरूंक जाय? आतां तशें घडलें म्हणटच आमी कितें करूंक जाय तें सगळें आमकां देव सुचयतलो. कित्याक देव आमचे भितर जी आतां जेजू आमचें सगळें आसा पूण ताका आमी खूब फाटी विचारिना. ताचे कडेन आमी आमचें जिवीत पूर्णपणे सारिना. ह्या पातकाक लागून, ह्या ताका अंतर दोत्तांत ताका लागून आमी देवा कडेन बोगसणे मागया. आनी ह्या कारणाक लागून दुसऱ्यांक आमी बरें करिना. तो दुसऱ्यांचें आमी बोगसणे मागया कित्याक तांकां आमी वायट म्हणटा, वायट कोत्ता वो आमी समजून घेना. तशें जाता आमचे मदें. हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजांत थावन देवाचें बोगसणे मागया. बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा, सगळ्यांच्या रचणारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केली. ही सोडवण दिवंक येतोल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा भोगूंक संतोशान आमी तयार राव अशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. सोफेन्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोलपोतल्या बोस्टवतल्या जुलोम दितल्या शाराक कोनिश्टा येता. तें केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास देवूंक ना. आपल्या देवा सोरशीं ते केन्नाच लागीं सोरूंक ना. ओय, सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुव्या काल ताची सेवा कोरच्याक हांव पोरजांक नितोल ओंट दितलो. इथोपियाच्या नदीच्या कांठा फुडें पोरयान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्लें वायट कोरण्यांची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्यान गोरविस्तांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी कालती पोरजा आनी इज्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट कोच्ची नान, फोटी मारची नान.
तांच्या तोंडान लोबाडी जीब मेलची ना. कोणाचीच बिरात नासतना तीं चोरवांक वेतोली आनी विसव घेतोली. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगलीं म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीत मेलता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोले लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आंकातांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आंकातांतलीं तांकां निवाडटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें कालीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सवे सर्वेस्पोर आसात. जाचें मन कोलवत्ता वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता. ताच्या गोपान आसरो सोडटल्यांक तो कदींच कास लावचो ना. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. ये सोम्या कालाव करिनाकाय. तुजे पोजेची पातकां बोगोस. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सरशीं येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाखाच्या मोळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सरशीं वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणेन बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकीण तुमचे आदीं स्वर्ग राज्यान वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचे सरशीं आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिण्यांनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो,
आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं, आमी सगळीं जाणां देवा सारकीं. पूण खूब पाटी जें आमकां देवान दिलेलें आसा स्वतंत्रपण तें आमी आमचे वस्तुकी वापरता. थिंचोर आमची चूक जाता. तें आमचे वस्तुकी वापरचें आसतना देवा सगळें तें वापरूंक जाय. पूण तें करच्याक आनी एक मनोभव आमच्या मदें आसूंक जाय. हिचो तो की देव म्हजें सगळें आसा, देव म्हजे बाजूक ना, तो म्हजे भितर जियेता. हाका लागून आमी ताचे सरशीं अंतर दवरता आनी ताका लागून आमी ताचे सारकीं जायना, ताका सहकार करना. हें लागशिल्लेपण आमचें सगळें आसा तें आमच्या मनांत ना, ताका लागून अशें घडटा. तर हें आमच्यान समजून घेवंक जाता आमचें आनी दुसऱ्यांचें. कित्याक लागून आमी अशें करता, कित्याक लागून आमी देवा सारकीं ना. आतां हो कारण आमकां कळ्ळो की ना, म्हणटच आमी दुसरें पावल कशें मारूंक जाय. आमी पयलीं सुवातेर ताका आजीर जालीं म्हणटच हे हिंचे तिनूय स्वभाव आमी अणभवतल्या. जो कोण देवाक एकवटोन दुसऱ्यांक बरें पळय तें सांगता, आवय बापूय म्हणनाय तूं केन्नाय भुरग्यांक सांगता हें कर तें कर, करिना कोत्ता आनी भाशेन आमी जाणो कितें जाता पळय तें. तर आमचो स्वभाव तर बरो जावंक जाय जाल्यार हे भाशेन ताका पयलीं सुवातेर आमी एकवटोन रावंक जाय. सुरवातेक कितें जातलें, आपलेपण आमचें नाकारतलें. कित्याक आमच्या मनांतूय म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणून ह्यो येवजण्यो आमच्या मदें आसात. कोणें आमकां कितें मदेकात सांगलें की ना, म्हाका करूंक नाका तें, कित्याक हें म्हाजें काम करूंक जाय अशें आसता. हें आमी समजून घेवपाक ताची कृपा जाय, ताची गोठाय जाय. आनी ताका तर आमी एकवटोन आसत जाल्यार आमी थोडो वेळ दिताले. हांव एक सांगलें की ना, बरें बाबा ओ बाय ओ दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, तुमच्यान करूंक जाता, रोखडेंच कोत्तलें म्हणून ना, तांकां थोडो वेळ लागता न्हय. आमी सट करून मागीर कितेंय म्हणटा तांकां, मागीर तीं बोला जातात. हांव कोत्तलो आसलेलो पूण दुसरीं कामां आसात. हे भाशेन आमी एकामेकाक समजोन घेवंक जाय. पूण ही समजणी कशी येतली, जेन्ना आमी जेजू सरशें आसता तेन्ना आमकां कळटलें वय हाका वेळ लागता म्हणून. हांवूय भुरग्यांक शिकयतालो, जेजूट जाताले ते. तांकां सांगलें की ना, हांव जाणो तांचे लागून तें रोखडेंच पोत करूंक जावचें ना म्हणून ताका खूब वेळ वेता. पयले सुवातेर तें मनांत क्लियर जावंक जाय. मनांत सारकें स्पश्ट दिसती पडलें की ना, मागीरूच तें तांचें करणें करूंक जातलें. आमी बेश्टेंच करूंक लायता तांकां, तें उरचें ना, तोगचें ना. कित्याक लागून करूंक जाय, ती जाणवाय आमी तांचें सगळें हाडूंक जाय. आनी हे भाशेन सगळे मदें आमी तर कित्याक लागून हें करूंक जाय ती समजणी येना जाल्यार आमच्यान तें करूंक जायना. पूण ही समजणी आमच्यान दिवंक जायना. हांव कितलोय स्पश्टपणी तुमकां सांगीन पूण तें तुमच्यान पोत करूंक जावचें ना जे मेरेन आमी प्रत्येक जाण जेजूक एकवटोन तें भितरल्यान शिकोन काडिना ते मेरेन आमच्या लगीं तें घडचें ना. तो ताका लागून आमी ताचे सरशी आमचो संबंद घट करूंक जाय. जेजून आमकां दाखयलां आपल्या जिवितान कशें करूंक जाय पळय तें. रातचो 5 मिनट, सकाळचो 5 मिनट आमी सारया. तो बरोच वेळ सारतालो पूण आमी 5च मिनट तर सारीत. आनी हे भाशेन प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. म्हणटच आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जशे भशेन आणयेंत उदक घातलें की ना, आणयेंतलें सगळें उदकान आसता, तेच भशेन आमची चिंतना भावना सगळी आठवणी जेजू सगळें आसा. त्यो भायर कश्यो काडपाच्यो, सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान भायर काडपाच्यो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेवपाचें. हे भाशेन पिळून सगळें भायर काडपाचें. मागीर दुसऱ्या सुस्कारान तो आमचे भितर भरोन येता. ताचें बरेंपण आमचें सगळें आसा. हे बाकीचें सगळें काडलें की ना, तशे भशेन आनी आमी खूब पाटी धुवता. एकेच पाटी धुली म्हणटा ती क्लीन जायना, ती नितळ जायना ती. ताका खूब पाटी धुवचें पडटा उदकान, साबवान आनी हे भाशेन. तेच भाशेन जेजूच्या नांवान आमकां भितरल्यान सुटका मेळटली. ताचें सगळें जिवंक लागलें की ना, मागीर सोंपेपणी आमी ताचे बरोबर तो संबंद दवरतल्या. हो घडच्याक आख्खी रातभर आसा न्हय आमकां. आख्खी रातभर आमी जेजू सगळें सादतले. हांव हे भाशेन स्टार्ट केलें की ना,
मागीर तो आपल्या ताब्यांत घेता सगळें आमचें जिवीत आनी आमकां थाऱ्यार हाडटा. सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटून उठूंक जाय आनी ताका एकवटून उठलीं की ना एक पटी ही संवय जाली. मागीर पळयात दिसाची मागीर आमकां खूब घोटाय मेवतली सगळ्या जाणांक आजीर जावंक. पूण पयले सुवातेर आमी ताका आजीर जालेलीं आसा न्हय. ही संवय आतां दुसऱ्यांकूय अणभवंक मेवतली आनी हे भशेन आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जातलें. हांव पयले वाचपान खूब सांगलेलें आसा तितलेंय तातूंत आसा. पूण आयज आमी एका सांताचें फेस्त सांतिनीचें फेस्त समोर उमता. तिचें नांव जावन आसा मारिया क्रोचिफिसा दी रोसा. ही कोण? अस्तोरी आमचे सारकीच, पूण तिच्या जिवितान कितें घडलें? ती बापायच्या तिचो बापूय बरो श्रीमंत आसलेलो. व्हडली भाटांबायसां आसलेली इतालियाची. ती ब्रेस्चा म्हणटा पळय थंय चल्ली. ती बापायचो सगळो वावर कोत्ताली, बापायक मदत कोत्ताली आनी हे भशेन तिचो व्हडलो घराबो आसलेलो. ते कशें मांडूंक जाय, कशें सगळ्या जाणांक शिस्तीन करूंक जाय तें ती शिकली. पूण तें कोत्ताना आपलो बापूय सगळ्या क्रिस्तांवांक कॅथोलिकांक खूब बरें करतालो. तोय गूण तिणें पत्करलो आनी ती कितें करूंक लागली? गरीबां पासत खूब वावर करूंक लागली. कित्याक? तांकां कोण ना मदत करपाक. हांचे कडेन आहा म्हणटच ती तांकां दिताली. शेकी कितें जालें? तिका अशें दिसलें की हांवें ही पळय चेडवां आसा तीं अशींच भोंवतात, तांकां सगळ्या जाणांक शिकवण दिवचें. गरीब आसा तांकां आनीक करपाचें. एक दीस तिका असो अणभव घडलो की जेजू जो कश्टवता तो दिश्टी पडलो. तिचें नांव हरशीं पावलिना आसलेलें. ते मेरेन सावन तिणें आपलें नांवच बदललें आनी ती म्हणूंक लागली हांव आतां मारिया क्रोचिफिसा. क्रोचिफिसा म्हणजे खुर्सार खिळायल्लो जो कश्टवता आनी आतां वो हांचे बरोबर कश्टवता तांचो हांव परामर्श कोत्तली. आनी हे भाशेन ती खूब वावर करूंक लागली आनी कोत्ता कोत्ता हे भाशेन दुसरीं जाणां येवन तिका मदत करूंक लागलीं. आनी शेकी ती मेल्या उपरांत तिचो उगडास सगळ्या जाणां धरूंक लागलीं की ती आपली वस्तूंगी न्हय पूण जेजूक एकवटोन ताच्या कश्टान ती दुसऱ्यां पासत वावुरताली, दुसऱ्यांचो कश्ट दूख उणो करपाक. हे भाशेन आमी प्रत्येक जाणां खूब बरेपण दाखयता. प्रत्येक जाणां मदें खूब बरे गूण आसात, ते आमी अदीक वाडोवया. कशें वाडयतले? जेजूच्या एकवटान. थोडीं जाणां आमकां वळखुची ना पर्यंत कितें हांव बरें कोत्ता पळय तें, दुसरें म्हण तूं वायटूच कोत्तिलें आमकां. पूण आमी भियोंक फावना. जेजूक एकवटून रावलीं की ना तो आपले आस बोडवे मुणयारी धाडटलो आनी आमकां गोठायेन बसतलो. सगळें घडच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. एकूच मिनट जेजूच्या एकवटान रावया. ज्या प्रमाणे आमी प्रत्येक रातीक न्हिदच्या आदी 5 मिनट जेजू सवें सादतलें. हांव सुस्कार घेतना आमी पांयाची बोटां आसा थंय सोदता तकले मेरेन सुस्कारान बरोवन येता खरी, पूण जेजून बरोवन येता. कित्याक सुस्कार आसलो म्हणटच जिवीत आसा. सुस्कार नासत तर आमी मरतले. हांव तर जेजू जावन आसा हें जिवीत जे सगळो गत आमी अणभवता. तो आमचे कुडींतूच न्हय पूण मनांत, भावनांनी आनी आत्म्यांत बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताच्या नांवांत आमी भायर काडया आनी तो आमकां भितरल्यान सुटका दितलो. कित्याक ताणें हे आमचे पातक आपल्याचेर घेवन आमचे पासत तो खुर्सार मेलोलो आसा. इतलो तो आमचो मोग कोत्ता. त्या मोगाचो फायदो आमी काडया. हे भाशेन जिवन प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें बरोवन येता. ताचे सगळे बरे गूण आमचे सवें बरोवन येतात. सगळें आमचें आसा तितलें आनी ताचें आसा तें आमी ताचे सरशीं दवरया सुस्कार भायर सोडटना आनी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतलें. हांव ताचे गोठायेन ह्या संवसारांत जियेतना स्वर्गांत तशें संवसारांत म्हणून आमी सदांच आमच्या बापान मागता तें आमचें सगळें घडटलें आनी आमी शांतीन मोगान दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागतलें. कित्याक देव हे परी आमचे सवें दुसऱ्यांचो परामर्श करता. तो दुसऱ्यांक मोग दाखयता, समजणी घेता. हे भाशेन आमी जावंकच्याक आतां आमी संवसारा पासत मागया. हें कोरोना व्हायरस जाल्लेलें आसा तें सायबा तूं पयस कर, पूण तातूंतलो आमकांय फायदो मेळूं बरें करच्याक
सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगत्याक विघ्नुस इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C24, Mateche Bangar Koro, C24, page 38. Mateche Bangar Koro, Shoktai Tuye Katsutra, Mati Tulam Chenjine. Bangar corpo vitat mea, doia papa, bokti pana, ki koralkia, civita ce, duka vopta, amce voda, duka vopta, amce voda. Tu sopuci von Jesu, Monik Bangar amce, amci cimbot lunata, Jesuचे जिवीत जावचे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकळुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर घेवन आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संवसार बोला तुज्या वैभवान, उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें मोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वफुदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सुकली आमची इंतेसां मागणी मनांत धरून ज्या पासत आमी मागतांव तांकांय आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक एकवटण म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारे जिक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां चोर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. म्हाका फावो न्हय सौम्या. Page 61, D26. D26, page 61. Maka favor noi somia, que o moje dai tuca.
Jesu mogala, sorginच्या कोमला कोई सोडून वचो हांव तुका म्हाका सांगू नाका स्वामीक जेजू mogala sorginच्या कोमला कोई सोडून वचो हांव तुका म्हाका सांगू नाका. दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा, देव आमचे भितर जी येता, केदें व्हडलें बाग ही आमकां, केदें व्हडलें देणें. देवाचें जिवीत आमचें सोबें आमच्या जिवितांत आमकां आपल्या सारकी करूंक तो येता. ताका आमी सहकार दिवया, सगळेंच आमी ताका भेटोवया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. मातसो गत बसत पळया. पयलीं स्वते सगळ्या जाणांक दिन वाचता हांव, जे कोण हांगसर वावुरतात, सगळें काम करतात, वाचपाक केलेलें आसा, गायन केल्लें आसा, सगळीं तुमी हांगसर व्हडा भोक्तीन येतात, सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितलोचो लोक हजारांनी आमचे मीस म्हण तूं त्या मिसान अणभव घेतात, वांटो घेतात, तांकांय सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी हांगसर सायबाची कूड धरलेली आसा. आतां आमकां पूर्णपणे दिसता ती, कित्याक कॅस्केट पळय आसा ती दुरुस्त करूंक आतां स्टार्ट केलेलें आसा. आमचे पासत मागात, ASIचे लोक काम करतात आनी आमी तांकां सहकार करता, मदत करता, सगळें करता. ह्या दिसांनी मिसां म्हण हितून सकाळची 2 आसतात, 7 आनी 8. पूण आमकां लोकांन अशी विनंती केलेली आसा की आमी सांगेचें म्हण एक वर 2 वर बुजोवन घेताले हांव. तें सांगेचें करचें आसतना सकाळींच केल्यार बरें, कित्याक लोकांक म्हण हितून वेगवेगळ्या टायमाचेर तें पळोवंक मेवता. थोडीं जाणां भायर आसात, तांकां सकाळीं म्हणजे रातीकूच भाग घेवंक जाता आनी खूब तीं पळयतात, कित्याक तांकां आमचे भशेन लागीं ना इगोर्ज, पयस आसा आनी खूब कठीण पडटा तांकां. म्हणटा ताका लागून 5:30 आमी पवित्र बुजोवन दवरतल्या. पूण तुमकां येवपाक न्हय, हांगसरतान तुमकां आमी दाखयतल्या. 6 मागीर इंग्लीश भाशेन मीस दवरलेलें आसा. पूण 7 आनी 8 आमची मीस हांगसर जातात. ते म्हण हितून दुसऱ्या पासत आमी केलेले आसा, जांकां हांगसर येवंक जायना वो तीं भायर आसात, ताका लागून. आयताराची 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे भाशेन क्रिस्मसाकूय तेच भाशेन मिसां आसतली. 7, 8, 9, 15, 10, 15 मध्यानीर मीस ना. तेच भाशेन पयलेरूय मध्यानीर मीस आसचें ना. पूण आमी 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे भाशेन मीस सांगेची मिसां नान. कित्याक हांवें म्हणलें लोक येता 5 पर्यंत दिता. 5 म्हणजे 5:30 6 पर्यंत ती भायर सोदतात हांगसरलीं. पूण एक पाटी ती शिस्तीन हाडली की ना मागीर रोखडीच जातलें. कित्याक म्हणून हांव सांगेचें मिस करना, कित्याक 5 आमकां काजारां दवरूंक जाय. खूब लोकांक हांगसर काजार जावंक जाय. तांकां मागीर खूब हांगसर लोक येता आनी हें जाता. ताका लागून हे भाशेन तर शिस्तीन आमी करीत.
आतां आयताराची म्हणून काजारां आसतलीं 4 आमी इगोर्ज बंद करतलीं थंयसर लोकांक घेवची मागीर ती काजार जाली म्हणटच मागीर तांकां हांगसर सायडीन बा कितें स्नॅक्स दिवंक जाय जाल्यार जाता नाजाल्यार ती भायरूच दितालीं आनी सगलो लोकूय थंयसर आसतालो तें बरें जायनासलेलें म्हणून ते भाशेन थोडी मांडावळ केलेली आसा आमी तर बॅरिकेड्स करूंक म्हाका आतां म्हणून तूं म्हज्या मनांत आसा बॅरिकेड केले की ना शिस्तीन लोक येता आनी उलयना अशें दवरलें की ना सगळे जाणां फेस्ताक गेल्ल्या भशेन भोंवतात तेणी फेरयेन तशें जाता नाका हे भशेन बरे भशेन शिस्तीन हाडलें की ना ताचो अणभव घडटलो आनी खरेपणी कितल्याशे लोकांक बरेपण मेळ्ळेलें आसा तो आमचे पासत मागता आनी मातशी तर आमी मागण्यांत आसत तिजोतान भितर येताना आमकां म्युजीक बा घालूंक जाय थोडें कितें पवित्र पुस्तकांत तें सांगूंक जाय तें बरे भशेन जातलें एक मागणेच कहें एक रोमार कशी जातली पिलग्रिमेज ते भशेन जावंक जाय न्ही तें पूण ते भशेन जायना आजून पर्यंत पूण तें करूंक घडूंक जाय तुमी आमकां सहकार मागात आमचे पासत आमी एकामेका पासत कित्याक तें म्हजें न्ही तें आमचें सगलो लोक संवसाराचो हांगसर येता आमी सगळे जाणां तांचे पासत एक बरो अणभव घडोवंक प्रयत्न करया आतां उबी रावन कुमसार तुमच्यान जावंक जाता सदां कुमसाराक आमी बसता तर मिस जालें म्हणटच कुमसाराक येवंक जाता उबी रावया सर्वेस्वर तुमचें सवें आसा तुमचें सवें आसूं आनी सर्पोदेदाद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भगवान फ्रांसीस वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें व्हड उपकार पेज 97 G1 नामचें मोदें देवून तुवें पेज 97 G1 Emmanuel Emmanuel आमचें मोदें देवून तुवें Emmanuel Emmanuel आमचें मोदें देवून तुवें सासना जानवाय घेवन तुवें सगळें जाग्यार घालूंक तुवें सासना जानवाय घेवन तुवें सगळें जाग्यार घालूंक तुवें Emmanuel Emmanuel आमचें मोदें देवून तुवें Emmanuel Emmanuel आमचें मोदें देवून तुवें आतां तुमी कुमसाराक येता तेन्ना म्हणलें तूं थंयसर उमा घेवन ते सायडीन यात आनी हे सायडीनूच परतून भायर सरात कित्याक थंयसर आमी फ्युमिगेशन केलेलें आसा मातशें प्रोटेक्शन आसूंक जाय ताका लागून हे सायडींतल्यान मागीर परतून भायर वचात तुमी थँक्यू